PWDचे फुटलेले पाईप म्हापशेच्या गरिबांचो जावन रावला आधार. हक्काचे साधन म्हणत लोक पियेतात उदक, घेतात न्हावन, पूण पायपात उदक भरले जाल्यार जाव येता आकांत. पळयात गोवा 365 ची खाशेली बातमी. कोळसो आणि डबल ट्रॅकिंगाचो विषय गोंयभर लागला पेटपाक. आता तर NGO म्हणपाक लागल्यात हो प्रकल्प खंय राष्ट्रविरोधी. 1 तारखेक चांद्रा पडू येता संघर्षाची कीट. इंडियन सुपर लीगाच्या पयल्या 11 फेरयांचे वेळापत्रक जाहीर. डिफेंडिंग चॅम्पियन ATK मोहन बागान आणि केरळा ब्लास्टर्स हांचे मॅच इन ISLच्या 7व्या सिजनाक सुरवात. शुक्रारा 20 नोव्हेंबराक बांबोळेच्या स्टेडियमाचेर जातली मॅच. येवकार, हा सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. डबल ट्रॅकिंग आणि कोळशाचो प्रकल्प हे अँटी नॅशनल, राष्ट्रविरोधी. 1 तारखेक चांद्रा डबल ट्रॅकिंगाच्या कामार जातलो संघर्ष सरकारान टाळू येता. सरकारान हे काम रद्द केले ना जाल्यार संघर्ष अटळ आसा. त्या दिसा लोकूच सरकाराक जाग्यार हाडटलो. गोंयान कोळसो नाका NGOन गरमागरम शिटकावणी दिल्या. जाल्यार डबल ट्रॅकिंग कोळशाचे येरादारी खातीर नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान परतून एक फावट सांगले. लोकांचो विरोध असलो तरी डबल ट्रॅकिंगाची कामां चालूच आसात आणि दुसरे वटेन ह्या प्रकल्पाच्या विरोधात लोक एकठांय येत आसात. कोळशाक विरोध करपा खातीर निर्माण जाल्ले गोंयांत कोळसो नाका ह्या NGOन शुक्रारा दक्षिण गोंयच्या कलेक्टराक निवेदन भेटयलें. चांद्रा हे काम सुरू करपाक दिवचे नात अशें हाचे आदी गोवा फॉरवर्डान सरकाराक शिटकायल्लें. आतां गोंयांत कोळसो नाका हे संघटनेन 1 तारखेक संघर्ष अटळ आसा हेची सुलूस दिली. पळयात अभिजीत प्रभुदेसायान मिडियाक कितें सांगलें तें. जे 1 तारखे रातचे चांद्रा जे तांणी ऑर्डर काडल्या की रस्तो बंद करून रेल्वेन आपल्याचे डबल ट्रॅकिंगाचे काम कंटिन्यू करूं जाता, ती ऑर्डर ताणें परत घेतली. हें आमी ताचे कडेन मागपाक गेल्ले आनी ताका हेंय दाखोवपाक गेल्ले की कशे रेल्वे कडेन परमिशन्स नात, पंचायतीचे परमिशन नात, दुसरे ऑथॉरिटीजाचे परमिशन नात, जे कलेक्टराचे स्वताचे ऑर्डरीन म्हणलां की तांणी घेवपाक जाय. दुसरी गजाल की हो एक लिनियर सिंगल प्रोजेक्ट वास्को साकून हॉस्पेट आनी हायकोर्टान जी वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान तो जी प्रोजेक्टाची एरिया आसा ती सगळी स्टे केल्या, ताजेर काम स्टे केला. आनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीचे क्लियर गायडलायन्स आसात की असले लिनियर प्रोजेक्ट जे रस्ते नाल्यार रेल्वे असले प्रोजेक्टान सगळ्यो परमिशन नासतना, परवानग्यो सगळ्यो नासतना काम चालू करूंक जायना. गव्हर्मेंट MOEF ची ऑर्डर ताजे मुखार हाडल्या. रेल्वे बोर्डाची ऑर्डर आसा सद्या की हें काम बंद जावपा जाय. ते ऑर्डरीन क्लियरली ह्या भशेन बरयल्लें आसा. आयला की हो जो प्रोजेक्ट आसा हे कोळशाचे प्रोजेक्ट इन्क्लुडींग डबल ट्रॅकिंग आर एंटी नॅशनल, दे आर अगेन्स्ट आवर कंट्री. आनी आयज जे हे अडानी, जिंदाल, वेदांता आसात ते आयज सगळे लोक तांकां ईस्ट इंडिया कंपनी जशी ब्रिटीश आशिल्ली ते भशेन पळयतात. आनी हाका लागून एक आमचे सगळे लोकांच्या मनान आयला की आमी आयज इंडिपेंडंट आसा काय आयज एक्चुली आमकां इंडिपेंडंस स्ट्रगल परत खऱ्यांनी करूंक पडटली. हे सगळे जे दोळ्या मुखार आसा आनी 1 तारखेक जो एक कन्फ्रंटेशन जावपा आसा तो जावचो न्हू. आमचे गोंयांत सुख शांती उरची म्हणून आमी कलेक्टरा कडेन मागलां की बाबा हें तूं 1 तारखे जावपाक दिनाका आनी 1 तारखेक कलेक्टर हें कॅन्सल करना जाल्यार गोंयचो लोक सरकाराक दाखोवन दितलो आनी जाग्यार हाडटलो. हातूंत दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन म्हणटा पुलिसांची हजेरेंत डबल ट्रॅकिंगाचें काम करतले. हे पेपरांत वाचून आपूण शॉकात जालो. मुख्यमंत्र्यान वेळारच दोळे उगडचे, लोकांच्यो भावना समजावन घेवच्यो, भांडवलदारांची कड घेवन गोंयकारांच्या भविश्या कडेन खेळचें न्हय. जाल्यार मिडियान विचारिल्ल्या ह्या विशयावेल्या प्रश्नाचेर प्रतिक्रिया दितना भाजपा सरकार कोळशाची येरादारी करपा खातीर डबल ट्रॅकिंग करिना ह्या मुद्द्याचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पुनरुच्चार केलो. पळयात ताची प्रतिक्रिया. In fact, I was shocked to read yesterday's newspaper. Railways to go ahead with double tracking work in South Goa with police protection. I only hope that Chief Minister will open his eyes and respect the sentiments of the people. Otherwise, Goa will become another Punjab, where people are sleeping on the railway tracks. So once again,
I request Chief Minister, please don't go all the way out to help the corporates at the cost of the state. Take into consideration the feelings of the people of the state. आम्ही कोळशा खातीर डबल ट्रॅकिंग करिना त्या खातीर सांगता जे जे आंदोलन करतात तांकां हांवें पयलींच सांगलां हें सरकार आयकता हें सरकार आयकून घेता प्रत्येकाच्यो समस्या सोडयता म्हणून म्हाका दिसता प्रत्येकान आपल्यो समस्या सरकारा कडेन मांडच्यो ताजेर सोल्युशनूय आमी काडटा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी संदीप तुयेंकार. गोंयान येवप आशिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पां वयल्यान आम आदमी पार्टीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर फोग काडलो. आम आदमी पार्टीन गोंयचे अस्मितायेचेर भर दिलो. सरकार गोंयची अस्मिताय नश्ट करपाक सोदता काय कितें असो प्रस्नय तांणी विचारला. कोळसो आणि रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण हो विशय गोंयभर गाजत आसा. ह्या प्रकल्पाक विरोध करप्याकडे बसून सरकारान हे प्रश्न सुटावे करचे अशें आम आदमी पार्टीक दिसता. गोंयभर चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक आम आदमीचो सदांच तेंको आसतलो अशें तांचें म्हणणें. मुखेलमंत्री आसा तो गोंयकारांचो मुखेलमंत्री, लोकांचो मुखेलमंत्री, आनी तो लोकां भितर वचून भाशणां दिता, तो लोकां भितर वचून हे प्रकल्पाची म्हायती दिता. आमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की जर तुमी गोंयकारांचे मुखेलमंत्री जाल्यार हे जे कोळशाच्या संबंधान जावं रेल्वे दोट्टीकरणाच्या संबंधान जे आंदोलन चल्लां त्या आंदोलनकर्त्यां कडेन तुमी येया, भासाभास करा. आमकां दिसून येता की आमच्या मुखेलमंत्र्याक अदानी खातीर खूब वेळ आसा. ते दिल्ली वता, थंयच्यान इन्स्ट्रक्शन्स घेता आनी हांगा येता आनी ते गोंयकारांचेर लादता. पूण ते विसरल्यात की ज्या गोंयकारांनी तांकां मुखेलमंत्री केल्या तांचे कडेन मेळपाक तांकां मात्तूय वेळ ना. मुखेलमंत्र्यांनी गोंयकारांक मेळपा खातीर वेळ काडचो अशें आमी मागता. की तुमी फॅक्ट्स आनी फिगर्स दियात. जर कोळसो येना म्हणटा जाल्यार तुमचे फॅक्ट्स सांगात, फिगर सांगात की कितलो कोळसो येता आनी मुखार कितलो कोळसो येतलो. आमी पयर आम आदमी तर्फे सरकाराक मुखेलमंत्र्याक एक लेटर दिलां. तितून म्हादयचोय प्रश्न आसा, तितून कोळशाचोय प्रश्न आसा. सरकारान त्या प्रश्नाची जापो दिवच्यो. आमी आव्हान करता की सरकारान हे फॅक्ट्स आनी फिगर्स लोकां मुखार मांडचे. आसा तुमच्यान कापासतात? सरकारान सांगचें की ते ह्या अडानी आनी जिद्दाला खातीर काम करतात काय हे सरकार गोंया खातीर. आमी परत सरकारा कडेन मागता की तांच्यांनी हे फॅक्ट्स आनी फिगर्स घेवन आंदोलनकर्त्यां कडेन चर्चा करची. जशी काल तुमी हिम्मत दाखयली, तुमकां जाग आयली आनी तुमी मेळावले गेले, तशेंच ही जी कोळशाच्या विरोधान, रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाच्या विरोधान आंदोलनां चलतात, सरकाराक ताच्या बाबतींत केन्ना जाग येतली हो आमचो प्रश्न. आनी जर सरकाराक जाग येवपाक लागल्या जाल्यार सरकारान ह्या सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो दिवच्यो. काही आठवड्या पयलीं आमचो CM दिल्ली गेल्लो आमच्या माननीय पंतप्रधानाक मेळपाक. थंय ताणें कितें डिस्कशन गोंया बद्दल केलें, तो जे इश्यूज गोंयकाराचे आसा ते सेटल करपा खातीर गेल्लो काय कसलें तरी सेटींग करपाक गेल्लो हें ताणें गोंयकारांक क्लियर कट सांगचें. जे इश्यूज घेवन आज लोक रस्त्यार आसात, रेल्वे लायनीचे डबल ट्रॅकिंग जावं, सागरमाला प्रोजेक्टा अंडर जे रिवर नॅशनलायझेशन जालें तें, हायवेचें जें काम चालू आसा तें, हे सगळे जे प्रकल्प आसात ताजें डायरेक्शन खंय वता हें कोणी एक सादारण मनीस सुद्दां सांगपाक शकता आज. पूण आमचे सरकारांतले काही मंत्री सहज उगड प्रेस कॉन्फरन्स घेवन खंय तरी लोकां मुखार फटिंगपणां करपाचें हें तांचें चालू आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. गरिबांक एक नळ दियात. एक गरीब नागरीक खरें म्हटल्यार एक मतदार सरकारा म्हऱ्यान पोशो पसरता.
तेका हेवूय खबर ना हे सुवातेर तेका नळ केन्नाच मेळपाक ना. पूण तो सदींच थंय न्हावपाक येता, पिवपाचें उदक व्हरपाक येता आनी तेका ती हक्काची सरकारी सोय कशी दिसता. ही बातमी आयल्या उपरांत ताचे हक्काचे न्हावपा पिवपाचें साधन ना जातले हेवूय तेका खबर ना. म्हापशेच्या बोडगेश्वरा मुखावयल्यान परवरी दिकेन वचपी रस्तो, गटारावरी दिसपी व्हाळांत कोण तरी न्हाताले. उमळशिकेन गोवा 365चे आमच्या खबराकारान रस्त्या कुशीक दुचाकी पार्क केली आनी कॅमेरा घेवन देंवलो व्हाळांत. तेका दिसलें तें अशें. उदकाची परवरी दिकेन वचपी मुखेल पायपलायन फुटल्या. घसघश्यांनी उदक व्हांवून वयता आनी फाटल्या 8-9 म्हयन्यां सावन वाठारांतलो गरीब लोक बरी सोय जाली अशें म्हणत थंय येवन न्हाता, पिवपाक उदक व्हरता. पूण प्रेशर वाडून पायप फुटलें जाल्यार कितें जातलें तें तेंकाय बाबड्यांक खबर ना. पूण पावसांत गटाराचें उदक परत पायपांत घुसलें जाल्यार मात कितें जावं येता हेची सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा. पळयात एका गरिबाची अपेक्षा. बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ 8-9 महीने से. लॉकडाउन से पहले से. अरे बाबा पहिले अंगा असलेले अंगा लिकेज बंद केले. सगळे गरीब लोक अंगा येते ना. आमच्यानं पिवपाचे पाणी कुणाकडे ना. गरीब लोक सगळे येऊन अंगा न्हातात, आंघोळी करतात, पाणी घेऊन वरतात, खावपाक पिवपाक सगळे. कितलेशे महिने झाले हांगा तुम्ही न्हाता बी? आता 7-8 महिने झाले. पाय भाषेत फुटलेले पाईप असेच फुटलेले. पहिला वयर असलेले आता सकल झाले. आता इथे घरा बी नसा. ते लॉक आण होते फिरवाचे ते पण तसेच आहे. तुम्ही थंय रावता ती घरा? नाही, बस स्टॉपवर होतं पण सकाळी न्हावपाक थंय व्हायचं आणि उदीक हांगाले व्हरतात सगळे. पिवपाक हांगाच्या. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर करपाचे दिकेन गोंय सरकारान पावलां उबारपाक सुरवात केल्या. फुडल्या म्हयन्या उपरांतच्या काळान गोंयान एकूय अपंगूळ मनीस पळोवपाक मेळचो ना. पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान त्या अपंगुळांची नोंद नोंद करून तांकां गरजेची साधनां सरकार मेळोवन दितले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केला. RDA आणि WRD तर्फे कोटामोळ कुंकळये 7 किलोमिटरांच्या उदका चॅनलाची नितळसाण आणि गाळ काडपाच्या वावराक सुरवात जाल्या. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण हे केंद्रीय येवजणे अंतर्गत मनरेगा हे काम करतली. ताच्या आरंभा वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. ताचे बरोबर फिलीप नेरी, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, क्लाफास डायस हेवूय हजर असले. साळा उपरांत कुंकळे सुरू जावपी मनरेगाचो हो दुसरो प्रकल्प. पळयात मुख्यमंत्र्याचो हावेस. फाल्यां पहिल्या शेनवारा ह्या शेनवारा पयले फावटी गोंयांतले जवळपास 191 GPS ऑफिसर ह्या सगळ्या पंचायतींनी हजर आसतले. म्हाका दिसता सरपंच आमच्या हांगा हजर आसात. ते फाल्यांच्या दर शेनवारा आपली 3 वरां जी आसा ते त्या ग्रामपंचायतीत ह्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबोवपा खातीर धरतले. फुडल्या 1 म्हयन्याच्या कार्यकाळात गोंयांत एकूय फिजिकली डिसेबल्ड मनीस उरचो ना की ज्याच्याकडे जी गरज म्हणजे कोणाक व्हीलचेअर जाय आसतली, कोणाक इयर एड जाय आसतले, कोणाक पांय जाय आसतलो, अश्यो सगळ्यो गजाली 1 म्हयन्याच्या भितर टार्गेट करपाक लायल्या. प्रत्येक हांव तुमच्याय माध्यमांतल्यान हांगा सरपंच आसात आमचे सगळ्यांनी आपल्या वार्डांतलो स्पेशल डिसेबिलिटी पर्सन कोण थोड्याच दिसांनी आमी म्युन्सिपालिटीचेर येतले. बट स्पेशल डिसेबिलिटी मनीस कोण, ताजी गरज कितें हें आयडेंटिफाय करचें आनी 1 म्हयन्या भितर ज्यांचो डेटा आमच्या कडेन पावता तांकां फुडल्या 1 म्हयन्या भितर जी गरज वस्तू आसा, कोणाक व्हीलचेअर जाय आसतली, कोणाक कानाचें मशीन जाय आसतलें, कोणाक जयपुरी फूड जाय आसतलो, ह्यो सगळ्यो गजाली फुडल्या 1 म्हयन्या भितर दिवपाचें प्रोविजन केलां. हो आमी एक कार्यक्रम जो नॉर्थाक एक्स्ट्रीम साळान केलो, ज्याच्या अंतर्गत 1.5 कोटी रुपया आमच्या गांवांतल्या पंचायत एरियांनी मनरेगाच्या अंडर ज्यांच्यांनी रजिस्ट्रेशन केल्लें ते 1.5 कोटी रुपया हे तांकां डिस्ट्रीब्यूट केले तांच्या कामा खातीर. आनी दुसरो प्रोजेक्ट आमी हो 60 किलोमिटर म्हणजे कुंकळे गांवांतल्या हो नाला डिसिल्टिंगा खातीर जे जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 80 lakhs रुपीज आमी डिस्ट्रीब्यूट करतले. जे काम करतले मनरेगाचे वर्कर ह्या भागातूय काम करतले तांच्या खातीर. बट एक गजाल निश्चितच सांगता,
बऱ्याच जाणांक ह्या सरकाराक विरोध करपाचो संवय जाल्ली आसा. खंयचे तरी वेगवेगळे विशय काडून फक्त विरोध करप, कारण इलेक्शन लागीं आयलां. तांच्या कडेन अजेंडा कांयच ना, कारण कोविडांतल्या महामारीत सुद्धा अशा बऱ्या पद्दतीत आमचें सरकार चलता. हें सामान्यतः सामान्य मनशाचें सरकार, आनी ह्या सरकाराक इररिस्पेक्टीव कास्ट आनी क्रीड सगळे लोक सपोर्ट करता. हें थोड्या जाणांच्या पोटान दुखपाक लागलां, आनी ते पोटान दुखता म्हणून खंयचे तरी नाका जाल्ले विशय काडप. अरे आमी नॅशनल हायवे केन्ना तरी फुडल्या 20 वर्सांनी जातलो. ताजें प्लॅनिंग जर आमी आतां करिना आसात जाल्यार खंय मोलें आनी खंय लंडन. अरे त्या लंडनाक बसून विरोध करतात. म्हणजे काही शक्ती ज्यो आसा ह्यो ह्या सरकाराच्या विरोधात म्हाका दिसता लढपाक लागलेलो आसा. आमी गोंयकारांनी जागे जावपाचो विशय आसा. आमकां फुडल्या 25 वर्साचे कदाचित प्लॅनिंग स्टेजीस आसतले, आतां हाडूंक ना. अरे टम्बलर प्रोजेक्ट, अरे ज्या घरात आमी रावता, ज्यो 4 AC घेवन आमी रातचे ऑन करून न्हिदता, हांगासर लोकांक जर फुडल्या 10 वर्सांक आमी जर टम्बलर प्रोजेक्ट जर आतां हाडलो नासत, ह्यो इंडस्ट्री चलच्यो ना, आमच्या घरांतली AC लागची ना. आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता वेगवेगळे विशय जरी तुमच्या समोर मांडले, आमी कोळशा खातीर डबल ट्रॅकिंग करिना. हांव त्या खातीर सांगता, जे आंदोलन करतात तांकां हांवें पयलींय सांगलां, हें सरकार आयकता, हें सरकार आयकून घेता, प्रत्येकाच्यो समस्या सोडयता. म्हणून म्हाका दिसता प्रत्येकान आपल्यो समस्या सरकारा कडेन मांडच्यो, ताजेर सोल्युशनूय आमी काडटा. निश्चितच काल हांव IIT प्रकल्पा खातीर खुद्द हांव मेळवलेंत वचून आयलो, लोकांचे आयकून घेतले. अरे इतको बरो प्रकल्प जर थंय येता आसत आनी जेणे करून 1000 आनी 2000 भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटा आसत, जाल्यार त्या प्रकल्पाक विरोध कित्याक करपाक जाय. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. बाकीच्या प्रश्नांच्या बोवाळात सरकाराक म्हादयचो विसर पडला. म्हादयचेर गोंय सरकार 61 धरणां बांदपाचे आसात अशें फाटीं मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्ले. म्हादयक उदकच उरलें ना जाल्यार धरणां खंयची बांदतले? वेंचणुको लागीं पावल्यो काय मुख्यमंत्री अशे तरेची गाजरां दाखयता. पूण म्हादयचें आंदोलन आमी सुरू केल्ले आनी आमीच ते लावन धरतले, गोवा सुरक्षा मंचान म्हटलां. आयकात तांचें म्हणणें. एका वेळार एका बाजून मुख्यमंत्री जो म्हणटा की आमकां खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन हो विशय तेच्या पयलीं घेवं नाशिल्लो अशें जें कितें म्हणटा पळय तो दादान तो खोटो उलयता. खरें म्हणजे गोवा सुरक्षा मंचान हो विशय सगळो घेतिल्लो आसा. लोकांक आमी जागृत करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी त्यामुळे आत्तां एकूण जें चित्र जें आसा, म्हणजे पाणी वळयल्लें आसा, सगळें एकूण तेजें बांदकाम जाल्लें आसा, हें सगळें जें जाल्लें आसा, हें सगळें जें आसा हें खरें म्हणजे गोवा सरकारचें हलगर्जीपणां आसा. कॅनाल बांदकाम जें आशिल्लें चालू, खरें म्हणजे त्या वेळाचेर सरकारान थंय तांकां थांबोवपाक जाय आशिल्लें, पण सरकारान थांबोवंक ना. सरकाराक अपयश येयल्लें आसा. कळसाचें पाणी जें आसा तें पूर्ण वळयल्लें आसा आनी वळयल्या नंतर सुद्दां सरकारान दुर्लक्ष केल्लें आसा. लवादा समोर जी बाजू मांडपाक जाय, ज्या पद्दतीन मांडपाक जाय ती बाजू सरकारान मांडली ना, आनी त्यामुळे सरकाराचें तें अपयश आसा. आत्तां हालीं खंय तरी ताणें एक मदीं बातमी घातली की आमी 61 धरणां अशीं बांदपाचीं आसा. पाणीच जर बंद जाल्लें आसा जाल्यार हे 61 धरणां जीं आसा ही धरणां कित्याक बांदता तुमी? ह्या धरणांक खंयचें पाणी येतलें? म्हणजे ते इलेक्शनाक वयच्या पयलीं आत्तां जें आसा तें तो स्वता सगळ्या लोकांक जनतेक गोंयच्या गाजर दाखयता कितें अशें आमकां म्हणपाचें आसा. आमी जो विशय आसा तो आमी लावन धरतले आनी त्या विशयाक लागून आमी पूर्ण ताकदीन हे जनते समोर उबे रावतले अशें. देशातल्या कोरोना बाधितांचो आंकडो 80,88,000 पावलो. फाटल्या 24 वरांत 48,648 दुयेंतींची नोंद जाल्या, जाल्यार 57,386 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. एक्टिव्ह दुयेंतींचो आंकडो 5,94,000 पावलो. भारतात एकाच दिसात 48,648 दुयेंतींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 563 जाणांक मरण आयला, जाल्यार 57,386 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतात 80,88,851 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. 1,21,090 जणांच्या मरणाची, जाल्यार 73,73,375 जणांक नवी जीण फावो जाल्या. भारतातल्या कोरोना पिडेस्त राज्यांचो नियाळ. महाराष्ट्रातलो आंकडो 16,66,000 पावलो. आंध्र प्रदेशात 8,17,000, कर्नाटकात 8,16,000 केशींची नोंद जाल्या. तमिळनाडूतलो आंकडो 7,19,000 पावलो. उत्तर प्रदेशातलो आंकडो 4,77,000 जाला. जगभरात एकाच दिसात 5,45,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसींचो आंकडो 4,53,00,000 पावलो. 11,86,000 पेशंटांच्या मरणाची खबर आसा, जाल्यार 3,29,00,000 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिका आघाड्याचेर आसा, थंयचो आंकडो 86,83,000 पावलो. फाटोफाट आसा भारत.
80,88,000 हो भारतातल्या केशींचो आंकडो. ब्राझिलांतल्यो केशी 54,96,000 पावल्यात. 15,81,000 हो रशियेंतलो आंकडो. फ्रांस 5वे सुवातेर आसा, थंय 12,82,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. परतीच्या पावसाचो गोंयांतलो प्रवास सोंपलोसो दिसता. गोंयांत फुडले 3 दीस कडकडीत सुके पळोवपाक मेळटले, पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी मात हलको शिवर पडूं येता. उत्तर गोंयांत कमाल तापमानात कांय प्रमाणात वाड जाल्ल्याचें दिसून आयलें, जाल्यार किमान तापमानात व्हडलोसो बदल जावंक ना. पणजेत 33.2 डिग्री सेल्सियस कमाल तापमानाची नोंद जाल्या. उत्तर गोंयांतल्या किमान तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतूय किमान तापमान सदचे भशेन आशिल्लें. मुरगांवां उण्यांत उण्या 24.7 डिग्री सेल्सियस किमान तापमानाची नोंद जाल्या. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. इंडियन सुपर लिगाच्या पहिल्या 11 फेरयांचे वेळापत्रक जाहीर जाला. डिफेंडिंग चॅम्पियन एटीके मोहन बागान आणि केरळा ब्लास्टर्स हांचे मॅचीन ISLच्या 7व्या सिजनाक सुरवात जातली. शुक्रारा 20 नोव्हेंबराक ही मॅच बांबोळेच्या स्टेडियमाचेर जातली. एशियांतल्या फुटबॉल मळावेलो बलाढ्य पंगड इस्ट बंगाल पयलेच फावट इंडियन सुपर लिगांत एंट्री करता. इस्ट बंगालाक पयलेच मॅचीत मोहन बागानाच्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडटलें. ही मॅच 27 नोव्हेंबराक टिळक मैदानाचेर जातली. हे फावट कोरोनाच्या भयाक लागून इंडियन सुपर लीग जैवीक वातावरणात खेळयतले. हेर बाकीच्या 55 लीग मॅचीचे वेळापत्रक एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन सर्तीचे वेळापत्रक मतींत धरून डिसेंबर म्हयन्यांत जाहीर करतले. FC गोवाच्या मॅचीचे वेळापत्रक. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात, सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. बोगसचो.